Understand. He's only, you have adjusted it on top. You don't tell me, I know all technical words. You don't tell me, you are new here. I am dealing with this whole day, docking here. You don't tell me, you shift it this side or that side. So if the alignment of technical parameters is this side, the other four is coming, you shift it this side. They will give the NOC. Yeah, their land only. The entire land of they belongs to them only. All these people are landowners. So there is no question of not giving NOC. So, but what their contention is, as you rightly showed, where this is their sentiment towards that. What you want to know, this is and I don't want to be able to pursue. This is what they are saying. This is okay. You and your government body, you attend, but the sentiment of these cannot be taken by any government department. So this is, they are not against the project. See, they are supported everywhere. They have given NOCs everywhere. Most of the towns, I think in my constituency around 17 or 18 towns are coming. I don't know much more. I know what I am talking. So everywhere nobody objected. I had to face them very different. But their contention is you don't put here. You either put it here or you put it here. Then you can this is alignment only. This is alignment of a line, no? This is alignment of a line, no? एका नुस्तें मारला शेत रोयलां येताना वयताना कितें दिसतालें की हें कितें जाता हांव एक एग्रीकल्चर शेतकरी म्हणून म्हाका एक काळजी जाली म्हणून हांव बसलो हांव प्रशासनाच्या अगेन्स्ट बसलो ना प्रशासनाक जे पळय कोणाक येयले तांकां केन्ना ब्लेमूय केलो ना पूण हो टावर इतलो लो लायनीक जावप जी पळय काळी माती आसा ही काळी एक ताका म्हणटाय क्रस्ट म्हणटाय अर्थ क्रस्ट आमकां जेन्ना जॉग्राफी भितर शिकयल्लें की जमनी भितर कितल्योश्यो लेयर आसताय आनी ती काळी माती केन्ना जाता की वयलें झाड मोडोन येता तें उदका येवन थंगा स्टोर जाता आनी ताका चारकोल म्हणटाय ते काळे जमनी भितर काळ्या चारकोला भितर जो टावर घालप हो सामको 100% रिस्क हांव जे एजन्सी सांगता थोडेशें आमदारान सांगलें चेंज करपाचें आनी तेंगे प्रोजेक्ट आसता तेणी कंप्लीट करपाचो आमचे कसलेंच ऑब्जेक्ट आसतना हो जो हांगा टावराचो इशू आशिल्लो ताका गांवच्या लोकांनी आमच्या मतदारसंघांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केल्ल्या आमकां इशू करपाचो ना आनी आमी ताका एक्सप्लेन केला देर आर टू कंटेन्शन एक कंटेन्शन जें आसा की लेक आसा आनी एक कंटेन्शन हांगा आसा की वेटलँड आसा सो डिटर्मिन जाला की लेका भितर तो टावर येता लोकांचें म्हणणें लेखा भितर नाका लेखाच्या भायर वच नाजाल्यार लेखाच्या अक्रॉस वच कोणाचें ऑब्जेक्शन टावरचें ना सो चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर स्टीवन बाब आज येयल्लो आहा तेच्या कामदाराचे जे रिप्रेझेंटेटीव आसा तो मेन प्रोजेक्ट ऑफिसर तो येयल्लो आसा सो हांवें स्टँड घेतला की आमी ऑब्जेक्शन काय हाडना हांगा कुसडे लोक डेव्हलपमेंट केन्ना ऑब्जेक्शन हाडना पूण लेखा भितर करता ते लेखा भितर ना करता ते लेखा भायर करचे एक सायडीन लेखा ते सायडीन वा लेखा हे सायडीन सो कांय फरक पडना जागे सगळे ग्रामस्थाचेच एक तरी देवस्थान आसतलो आनी कोणाचे NOC देखून ताका दिवपाचो आसा ताका कांय प्रॉब्लेम ना आज सरपंच ZP हे सगळे 5 मेंबर वाठाराचे येयल्ले आसा हांवें क्लियर सांगलां काम जे चालू आसा तांकां जर बंद करपाचें ना टावर उबो कशें करतले ताका विचारला सो लास्टाक तेणें टावर उबो करपाक जाय वेस्ट ऑफ मॅन पावर हांवें ताका सांगलां सो ते आय टोल्ड रिक्वेस्ट टू डायवर्ट समवेर फिनीश द इशू डिजायन जर चेंज करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय तेणी करून घेवपाक जाय हांगा डेव्हलपमेंटाचे बद्दल इलेक्ट्रिसिटी हांगा येवपाक जाय हेजेर कोण आमी उलयना हांगा 220 kV लायन येवपाक जाय हे कंटेन्शन पयलींच्यान आसा तेंचे ग्रामस्थांचें म्हणणें ते लेखा भितर टावर येवपाक जायना इतलेंच आमी ताका रिक्वेस्ट केला आनी तो शिफ्ट करपाक जाय हो रिक्वेस्ट आमी करून घेतले अशेंच आमी लोकांकूय सांगलां लोकांचें तेंच म्हणणें आहा टावराक कोणाचें कांय ऑब्जेक्शन ना एक तरी वयले सायडीन टॅक्निकली जायना ना अक्रॉस कर ताका जर जाय तो टावराचें हायट वाडय कितें करता शेक जाता कितें जाता टॅक्निकली तुमी पळया तो करून दिवपाक जाय